संजय तळवडकारान बरयल्ल्या घोस्त ह्या कोंकणी पुस्तकाच्या तिसऱ्या आवृत्तीचो लोकार्पण सुवाळो शुक्रारा मडगांवां जालो. कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष दिलीप बोरकार आनी लेखक दत्ता दामोदर नायकान ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. हातूंत भितर कांय पात्रां दत्तबाबान सांगल्यात. तातूंतली शेशी भाटकार जावं मावशी मामा ही म्हजी पात्रां जांकां हांवें पळयल्या. तातूंत भितर कांय दाखयली पळय ना आनी खंयची काल्पनीक पात्रां आमी हातूंत भितर हाडली ना. आनी हातूंत भितरलें एक पात्र आसा तें म्हणटा तें एक मारियो. तो मारियोक हांवें आज मुद्दम हांगा आपयला. तिसरी आवृत्ती म्हणटकच प्रकाशकाक बरे दीस आयल्यात आनी लेखकाकूय बरे दीस आयल्यात. हांवूय प्रकाशक 101 पुस्तकां म्हजी जाल्लीं आसा. आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार गोमाचल ते हिमाचल जाका म्हजी साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळा पळय ताका ताजी तिसरी आवृत्ती आयल्या. कपल्या आतां चवथी काडपाची आसा हाका. पूण तेन्ना तिसरी आवृत्ती जेन्ना आयली पळय तेन्ना म्हाका जी खोस जाली. खपली पुस्तकां 1000ची आवृत्ती जाता. खोस जाली म्हाका. पूण ती खोस पळय आसा एक लेखकूय म्हणून म्हाका जाली आनी प्रकाशक म्हणून म्हाकाय जाली. हांगा कितें आसा हीच खोस पळय आसा प्रकाशकाकूय जाल्या आनी लेखकाकूय जाल्या. म्हणजे 100% खोस पळय आसा जी 100% फक्त लेखक आनी प्रकाशक म्हणून म्हाकाच मेळ्ळ्या. पूण हांगा कितें जाता ही खोस 200%. 100% ताका 100% हाका हो असो फायदो. संजयचें पुस्तक वाचन दिसता. ही पुस्तकाची सगळी खेरीतपण अशें की वाचनशें दिसता. आनी ह्या पुस्तकाची वडवीक तुमकां सांगता खूब साद्या उतरांनी सांगलां. सामकें सोंप्या साद्या उतरांनी सांगलां. आनी तरांतरांची उतरावळ आनी भाशेची गिरेस्तकाय आनी उतरांची गिरेस्तकाय आसा. तो प्रत्येक शब्दाक तातूंत कोंकणी भाशेची गिरेस्त आसा. तो इल्लें म्हणना इल्लेंशें म्हणटा. तो मातशें म्हणना मातशें म्हणटा. जेन्ना पळय आमी एका खंयच्याय उतराक शें लायतात तेन्ना ताका ताची गोडी वाडटा. संजयाची ही खेरीतपण शें लावप ताका मातशें. घे आंबे घे हाजे 2 तरेन हें जाता. घे म्हणून आंबे आयले पळयात. एक ल्हान एकाक्षरी शब्द पूण ताजे तरांतरांचे हें जाता. चे कितें सांगू तुका अशें ल्हान ल्हान वाक्यान तातूंतल्यान वेगवेगळे अर्थ. तो आतां ताजी विशेशणां पळयात. नुस्तें फडफडीत नुस्तें. विसवण चरचरीत तळिल्लो. सुकें गबगबीत धबधबीत. गलगलीत जाल्लें गलगलीत धबधबीत. फळफळीत शीत फळफळीत जाल्लें. ही जितली संजयाची गिरेस्तकाय तितलीच आमच्या कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय अशें म्हाका दिसता. ग्रूप फोट्यांत सगळ्यांत पयली नजर आपूण खंय आसा ही सामकी आमची मेंटेलिटी. पूण जेन्ना हांव सुना प्रांतांत म्हजोय कॉलम येता तेन्ना पयलीं हांव म्हजो कॉलम वाचतालो. पूण अपवाद म्हणजे संजयाचो. ज्या दीस पळय संजयाचो येतालो दत्ता नायक कॉलम हांव मागीर वाचतालो. संजयाचो कॉलम हांव पयलीं वाचतालो म्हाका दिसता. फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्साचे होर्डिंग बेकायदेशीरपणान काडून उडोवपी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्या आड कोर्टान केस घालून 25 लाखाची लुकसाण भरपाय मागपाचें फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्सान थारायलां. तांकां IAS अधिकारी करचे न्ही अशी विनवणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाक करपाचें तांणी थारायलां. गोंयांत 21 जाग्याचेर होल्डिंग्स गेल्लीं आनी ताच्या मागीर कलेक्टरांनी ती ऑर्डराचेर एक्ट करून ती आमची होल्डिंग्स काडिल्ली. ऑन 1 फेब्रुवारी आमी जेन्ना पळय चीफ इलेक्शन कमिशनराक मेळ्ळे ताणें सांगलें की तुमच्या होल्डिंग्सान ऑब्जेक्शनेबल कांयच ना आनी जें एक्शन कलेक्टरान घेतिल्लें आसा तें इल्लिगल आनी इट इज आउट ऑफ देअर परव्यू म्हणून. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन आसतना मॅटर कलेक्टरान एक्शन घेवन तांणी ते होल्डिंग्स काडिल्ली. आफ्टर CEC's मिटींग कलेक्टरान फोन करून तो आमकां सांगलें की तो आपल्याक एक प्रपोजल दिया फॉर अप्रुवल ऑफ द होल्डिंग्स आनी आय वील पुट इट अप टू द मिडिया कमिटी. Now, Media Committee yesterday has rejected our holdings, saying the North Goa Media Committee has rejected without giving us a representation, saying that our holdings are anti-government. We are only asking people. One of the holdings says, "Do not elect a government that sells jobs." म्हणजे North Goa Media Committee, Monitoring Committee जे आसात आणि एलिगेशन केला ह्या सरकाराचेर की ते जॉब्स विकतात म्हणून आणि हाजे प्रोबेबली एक जाप जी आसा ती तांकां विचारची पडटली. इतलें आसतना कलेक्टर म्हणजे CECचें अप्रुवल आसतना कलेक्टर हेज सेड की आपूण हातूंत कांयच करूंक मेळटा जावंक शकना
किंवा आपण खंयच्या लॉच्या अंडर एंटी गव्हर्नमेंट ॲड्स अलाउड ना हें आपण सांगूंक शकना हें कलेक्टरान स्टँड घेतिल्लो आसा. जेन्ना कलेक्टरा सारकी म्हणजे मीर वर्धना सारके लोक आपल्या ज्युरिडिक्शनाच्या भायर वचून ॲक्शन्स घेता तेन्ना देर इज अ सर्टन थिंग दॅट वी हॅव टू डू. आतां आमी इमिजिएट ॲक्शन घेता म्हणजे आमकां जो होर्डिंगा खातीर जो लॉस जाला ताज्या खातीर आमी कंपेन्सेशन मागतले फ्रॉम द कलेक्टर्स, both the collectors, Mir Vardhan as well as Sandeep Jackish. The additional collector, Mr. Narayan Sawant, the additional collector of North Goa, who has again acted and said that amja overholdings will not be allowed. And Mr. Dashrath Redekar, the famous Dashrath Redekar who has started all this. Now the next action will be, since both these collectors are IS in waiting, we will write to the Ministry of Home Affairs and personnel asking them not to induct these two officers in the IS cadre, saying anytime in future. Plus, we will not stop at the compensation, which we are filing a case for at least 25 lakhs each from all four people that I have mentioned, for 25 lakhs each compensation. Landmark judgment. In addition to that, we will also file an FIR and initiate criminal proceedings against all these four people because they have abused the office and acted under political influence. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.